नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. स्थायी उदरगतीत गोंय येतले दुसरे सुवातेर नीती आयोगाच्या बसकेत मुख्यमंत्री उलयलो. फुडल्या 5 वर्सांत हॉस्पिटॅलिटीत गोंयचे 2 लाख मनीसबळ, 100% फायबर नेटवर्क. नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधीचे सक्षम नेतृत्व. गांधी घराणेच बरे शासन दिवंक शकता. लोकांक विश्वास. हे घराणे नेतृत्वाविशी करता विचार. महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री शिंदे उलयलो. अमृत महोत्सवी तिरंगो. देशभरातल्या चली भुरग्यांनी केल्ले 75 सॅटेलाइट घेऊन गेल्ले इस्रोच्या SLV अंतराळात. मात निमणे फेजीत बिगाड. सॅटेलाइट बिनकामी. D2 लॉन्चाची तयारी. बायलो पंच सरपंच जातकच घोवांनी तांच्या कारभारात मेतेर जावचे न्ही. तांकां फ्री हँड दियात. पार्सेकाराचो सल्लो. कांय बेकार खंय रोजगाराचे साधन म्हण पंचायतीच्या वेंचणुकेत. समाजात जाणट्याविशी करुणा उणी जावंक लागल्या. दान धर्म कमी जाला. 1986 उपरांत प्रोवेदोरियाक देणगीच ना. सदळ हातान आधार दियात. प्रोवेदोरिया मंत्र्यांचो उलो. आणि मोर्जे. पंचायत वाठारांत पुलीस फौज घरोघरी टेनंट व्हेरिफिकेशनाक. घराघरांनी, हॉटेलांनी, गेस्ट हाऊसांनी इन्स्पेक्शन. मर्डी वाड्यार बेकायदेशीर रावपी युक्रेनियनाक धरलो. खबरो विस्तारान. स्थायी उदरगतीत गोंय दुसरे सुवातेर येतले. मुख्यमंत्री सावंत दिल्लीत नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या 7व्या बसकेंत उलयलो. पिकांचे विविधीकरण. दाळ, तेला, बियांच्या पिकांचेर भर. शेतकीत ग्रीन, व्हाईट, ब्लू क्रांतीचेर काम सुरू. हॉस्पिटॅलिटी उद्देगात फुडल्या 5 वर्सांत 2 लाख मनीसबळ लागतले. मनीसबळ गोंयचेच. 100% हर घर फायबर नेटवर्काचे टार्गेट. नीती आयोगाच्या बैठकीत आयज फर्स्ट इज द डायवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर. हातूर आमकां सनफ्लावर आसतले किंवा पल्सीस आसतले हाजेर डायवर्ट करप हे गरजेचे आसा. तो मुद्दो मांडलो आमी. ते करपाक सुरवात केला. त्याच बरोबर आमी एग्रीकल्चरच्या बाबतीत ग्रीन रेव्होल्युशन, व्हाईट रेव्होल्युशन आणि ब्लू रेव्होल्युशन हाजेर भर दिवपाची ठरयल्या. आणि 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आणि सॉइल कार्ड फॉर द एग्रीकल्चर फार्मर, डेअरी फार्मर, फिशिकल्चर फार्मर हाजेर भर दिलो. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट कशा पद्दतीत करपाची हाजेर आमी ऑलरेडी केल्या. ते एक्सप्लेन केले आणि फुडलो आमचो प्लॅन सांगलो. ताज्या उपरांत अर्बनायझेशन. इट इज एन अर्बनायझेशन. कशा पद्दतीन आमच्यो सगळ्यो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा पासून मार्केट, फिश मार्केट पर्यंत जी सुडाच्या मार्फत कशा पद्दतीन अर्बन डेव्हलपमेंट चल्ला हाजेर फोकस केलो. आणि ताज्या उपरांत लास्टली जेन्ना आमचे रिफॉर्म्स आमी फायनान्सान केले रिफॉर्म्स हाजेर सगळे एक्सप्लेन केले. आणि द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आमी 7 नंबरा वयल्यान आमी 3 नंबराचेर पावल्या. आमचो टार्गेट आसा 2 नंबराचेर ते 1 नंबराचेर पावपाचो. वेगवेगळ्या व्हेरियस इश्यूजचेर नीती आयोगातल्या बैठकीत डिस्कस जाले. हय, त्याच बरोबर आमी 100% हर घर नल से जल जशे पावले. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन केले. ओपन डेफिकेशन फ्री केले. त्याच बरोबर भारत नेट हे घेऊन आमी हर घर फायबर हो व्हरपाचो जो प्रयत्न केला. तो भारत नेट आमकां जाता तितके बेगीन भारत सरकारा कडल्यान मेळचे हाजे खातीर आमचो प्रयत्न आसा. तातूंतल्यान आमी हर घर फायबर हो प्रोजेक्ट पुराय करता. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधीन देशाक सक्षम नेतृत्व दिले. गांधी घराणेच बरे शासन दिवंक शकता हो लोकांक विश्वास. मात आता हे घराणे नेतृत्वाविशी विचार करता कशें दिसता. महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे उलयला. तो गोंयांत आयिल्ले कडेन आदलो कायदो मंत्री खलपाक मेळूंक पावलो. हेराल्ड केस खंय सुडाचें राजकारण. काँग्रेस परत वयर सरतलीच. कसं पुढे होईल सांगता येत नाही, पण त्याचं थिंकिंग सुरू आहे. त्यांच्या घरामध्ये सुद्धा थिंकिंग सुरू आहे असं म्हटलं तर काही वावगं होणार नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी
ह्या लोकांनी ज्या तऱ्हेची लिडरशिप या देशाला दिली आणि त्याच्यामुळे जो विश्वास त्या लिडरशिपवर बसलेला आहे, त्यामुळं सामान्य लोकांना सुद्धा तेच वाटतं की हेच लोक करू शकतील आणि त्यांच्याबरोबर काँग्रेस आहे. तर पुढचं बघूया, कारण आम्ही त्या पिढीमधले आहोत. सगळं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या पिढीमधले आम्ही आहोत. देशात खंय वातावरण बरोबर ना, केन्ना कितें जायत सांगू नजो. संपूर्ण देशामध्येच परिस्थिती बिघडलेली आहे आणि आता कुठे काय होईल याचं नेमच सांगता येत नाही. कारण असं कस्टम वाईज असं विचाराचं नीतीच संपलेली आहे. त्यामुळे कधी काय होईल याचा भरोसा नाही. काँग्रेसीत हे आदी मर्ग आयिल्ली, मात वयर सरली, आतांय परत वयर सरतली. ठीक आहे, काँग्रेसमध्ये अशी मरगळ बऱ्याच वेळेस आलेली. ही तिसरी वेळ आहे. ती 2 वेळेस आपण ह्या देशाने पाहिलेली आहे आणि तिसऱ्या वेळेस अशा परिस्थितीतून काँग्रेस जाईल आणि पुन्हा ऊर्जितावस्था काँग्रेसला येईल याविषयी माझ्या मनामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. पण थोडं वेटिंग आहे. हेराल्ड केस म्हणटा ती खंय सुडाचे राजकारण. आकेसापोटीच म्हटले पाहिजे ना, खरं म्हणजे तो पेपर पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्याही अगोदरच्या वेळेचा पेपर आहे. आता त्याचं काय कारण होतं काय सांगताच येत नाही. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. भारताचो अमृत महोत्सवी तिरंगो आणि देशभरातल्या 750 चली भुरग्यांनी केल्ले 75 सॅटेलायट घेवन अंतराळात गेल्ले इस्रोचे SSLV रॉकेट अर्थ ऑर्बिटात पावले खरे. मात भीषण तडीक लागता म्हळ्यार निमाणे फेजीच्या निमाण्या खिणाक डेटा लॉसान अपशकून गेलो. नेमणे कितें जालें ताचो अभ्यास करूंक समिती नेमल्या. सॅटेलायट बिनकामी, रोखडोच खंय D2 लॉन्च. EOS-2 के साथ एक और सहयात्री उपग्रह जिसे भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में आज़ादी सेट नामक उपग्रह का भी प्रमोशन किया जा रहा है. आज़ादी सेट को भी EOS-2 की ही कक्षा में स्थापित किया जाएगा. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Stop. Normal. P1 tracking. PT tracking. R2 tracking. P2 tracking. That was a brilliant lift-off, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का. SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर. Next flight event is the separation of the second stage, which has completed its operation. Second stage separated. Now we have got the confirmation that the second stage has been separated. Third stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा कोस्ट फेज पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है. Following the combined coast phase, the VTM ignition cutoff and EOS-02 separation, Azadi Sat separation, these flight events have taken place. We had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring and we are analyzing the data and we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. बायलो पंच सरपंच जाल्यो काय घोवांनी तांच्या पंचायतीच्या कारभारात मेतेर जावचे न्ही, तांकां फ्री हँड दिवचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो सल्लो. घोवांनी बायलांक जिखून हाडूंक यत्न करचो, उपरांत कडेक सरचें. आज कांय बेकार भुरगे काम म्हण पंचायत वेंचणूक लडटात, उत्पन्नाचें साधन म्हण खंय पंचायती कडेन पळोवचें न्ही. 10 ऑगस्टाक 186 पंचायतींची वेंचणूक जाता. खुबशा सुवातेंचेर गोवांनी आपले राजकीय वजन राखूंक रिजर्व सुवातेर बायलांक उबी केल्यात. खुबशे कडेन बायलां रावल्यात. ती वेंचून आयल्या उपरांत खंय गोवांनी कडेक सरचे. सगळी कडेन जर चलयो पयली आसात जाल्यार मागीर राजकारणातूच गोवान कित्याक डिक्टेट करूंक जाय काय म्हणटा. त्यामुळे पुरुषान त्या महिलेच्या हिताच्या दृश्टीन, तिच्या सन्मानाच्या दृश्टीन पुरुषांनी डॉमिनेशन करचें न्हय. जे रिजर्वेशन आसा त्या रिजर्वेशनाचेर ती महिला जर निवडून येता आसा, निवडून हाडपाक मदत करा तुमी. पूण निवडून आयल्या नंतर नाक खूब सब जें आसा हें
पुरुषांनी बंद करणे, आमच्या भावांनी बंद करावं असा. कारण सगळे क्षेत्रां ती बऱ्या पद्धतीन शाईन जातात. सगळ्या क्षेत्रांनी पुरुषां बरोबर ती स्पर्धेक आसात. काकणभर शैक्षणिक क्षेत्रांत तर ती जास्त फुडें आसात. अशा वेळार पंचायतीक किंवा राजकारणात बायलेक धडे घालपाचो जो प्रयत्न काही जाण करतात तो कृपा करून करचो न्हय. खुबशे बेकार भुरगे खंय रोजगाराचे साधन म्हूण पंचायतीचे वेंचणुकेंत देंवल्यात. ना हांव येतलो आनी 4 बेकायदेशीर घरांक बोगस नंबर दितलो, ही भुमिका आसची न्हय. काही जाण हांवें पळयला, एक तरूण हांवें पळयला जो अरे तूं कित्याक रावलो काय विचारलें जाल्यार तो म्हणटा ना म्हाका नोकरी ना म्हणून रावलो हांव, म्हाका नोकरी ना न्ही. म्हणजे ह्या दृश्टीन पंचायती कडेन पळोवचें न्ही. नोकरी ना म्हणजे हे उत्पन्नाचें साधन. कृपा करून ह्या दृश्टीन ही दृष्टी आनी ही भुमिका कोणें घेवची न्हय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी मकबूल वाघमणी. समाजात जाणट्याविशीं करुणा उणें जाला म्हण प्रोवेदोरिया सारकेल्यो संस्था वाडूंक लागल्या. मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. पणजे मळ्यात प्रोवेदोरियाच्या 75व्या वर्सुकी दीस सुवाळ्याक तो उलयलो. समाजात दान धर्म कमी जाला म्हण प्रोवेदोरियाकय 1986 उपरांत कसलीच देणगीच ना. जाणटे आनी उपेक्षितां खातीर वावुरपी ह्या संस्थेक खंय सदळ हातान आदार करचो. प्रोवेदोरिया जी आसा पळय न्ही तशी आमी जाणून घेतलें जर जायत जाल्यार बरीच जुनी संस्था, जवळ 300-400 वर्सां पयली संस्था. काही अचूकच मोजक्याच लोकांनी मुखार येवन संस्था स्थापन केल्ली आनी हेतू आशिल्ली तें सेवा. लक्षांत घेयात, जोडपाचो हेतू नाशिल्लो, उत्पन्न जोडपाचें, पयशे जोडपाचें हेतू नाशिल्लो. बोल्सांतले पयशे घालून सेवा करपाचें भावना आशिल्ली पळय न्ही, जाण आशिल्ली पळय न्ही, ती घेवन त्या लोकांनी स्थापन केल्ली. 86 नंतर आमी दान जाल्ली पळोवना ह्या संस्थे खातीर. म्हणजे कितें ताजो अर्थ असो आसा मनशा भितरली भावना जी आसा पळय ही कमी जायत गेल्ली आसा. समाजा भितर दान दिवपाचें, समाजाक मदत करपाचें, समाजा भितर सेवा करपाची भावना ही मनशा भितर थोडी कमी जायत वता. लक्षांत घेयात. आनी म्हणूनच आमी अशें म्हटलें वावगे जावचें ना की आज एकंदरीत सगळे समाजा भितर मागीर आमचें गोंय राज्य आसूं किंवा भारत देश आसूं, महाराष्ट्र आसूं, कर्नाटका आसूं, अशा प्रकारचे प्रोवेदोरिया सारके संस्था खूब मोठ्या प्रमाणात निर्माण जातात. आनी वाडपाक कारण कितें जर जायत तर समाजा भितर जाणटेल्या बद्दल आशिल्ली अनास्था आनी म्हणून आमच्या विचारांनी बदल दिवपाक जाय. लक्षांत घेयात. आमी आमच्या भावी पिढी भितर म्हणजे भुरगीं जी आसात, ल्हान भुरगीं जी आसात, तुगेलो तरूण भुरगो जो आसा हाचे भितर एक वेगळी भावना आमी निर्माण करपाची आमच्या शिक्षणा भितर ताकद आसूंक जाय. ज्या वेळेला लॉटरी आशिल्ली ह्या संस्थे कडेन, प्रोवेदोरिया कडेन जेन्ना लॉटरी आशिल्ली तेन्ना खूब मोठो साज आशिल्लो, साज म्हणजे श्रीमंतीचो साज आशिल्लो. पण जेन्ना लॉटरी बंद जाली तेन्ना पासून सरकाराचे कडल्यान जी कितें ग्रँट्स मेळटा त्या ग्रँट्साचे ही संस्था चलता. पूण त्या बरोबर दानी लोक जे आसा पळय न्ही, ते दानी लोकांची नजर ह्या संस्थे कडेन येवपाक जाय. हांव आयच्या दिसाच्या निमित्यान 50 वर्साच्या निमित्यान म्हजें एक आव्हान आसा की गोंयांत खूब श्रीमंत लोक आसात. ह्या श्रीमंत लोकांनी ह्या संस्थे कडेन फक्त दान करपाच्या निमित्यान न्ही, समाज सेवा करपाच्या निमित्यान ह्या संस्थे कडेन पळोवपाक जाय म्हाका तरी दिसता. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. टायर्ड जावन गाडी चलयतल्याक 10,000 तालांव ना जाल्यार 6 म्हयने भितर. फोंड्या जानेर सावन ड्रंक अँड ड्रायव्हाच्यो 74 केशी. ट्रॅफिक PI सांगता रातया ड्रंक अँड ड्रायव्हिंगाचे एक्सिडेंट वाडिल्ल्यान गोंयभर पुलिसांनी आल्कोमीटर मोहीम. फोंड्याय रातया नाकाबंदी करून आल्कोहॉल टेस्टिंग. तालांव वाडिल्ल्यान खंय लोक हेल्मेटय घालपाक लागलो. 2 ऑगस्ट आमचो ड्रंक अँड ड्रायव्ह स्पेशल ड्रायव्ह चालू जाला एंड दिस ड्रायव्ह वील गो कंटिन्युअसली. Especially we are deploying Nakabandi during night times to check the drunken driver. Okay, until today we have booked 14 cases. Out of it, all the 14 cases we have sent it to the court, wherein there is a punishment of ₹10,000 or more, or he may be imprisoned for more up to 6 months. So we have recommended his license for suspension, and it also got suspended for 3 months. From January till today. And in this year we have already 74 cases of drunken driving. Till now we have already submitted 74 proposals and the license is being suspended by RTO. Mainly the drive is at Baitapol Junction
Maitapal junctions and market areas. जेन्नाच्यान फायन वाडल्या सो पिपल्स मातशे अवेर जाल्यात सो इट इनक्रीज इन फायन. आधी 100 rupees असले नाव इट इज 1000 rupees. So for helmets, and there is also suspension of license for helmet. So people are getting aware. And आमचो जो unauthorized parking, no parking in the vehicles are. They आमचो staff already mentioned here, deploy केला. They with the help of this vehicle, they do clamping, and mostly daily 25 cases have been booked for this unauthorized parking. Jenna तुम्ही vehicles drive करता, so you should say safety first. So use all safety gears, helmets, seat belts, and obey traffic rules. मोर्चे कोणूय बेकायदेशीर रावता काय, लोकांनी बिराडा कायदो पाळून दिल्या काय म्हण तपासपाक पेडण्यां पोलिसांची मोर्जे घरोघरी मोहीम. पंचायत वाठारांत पुराय पुलीस फौज फाटो घेवन अकस्मात इन्स्पेक्शन. मर्डीवाड्यार एकलो युक्रेनी नागरीक व्हॅलिड डॉक्युमेंट नासतना सापडलो, ताका धरला. पंचायत वाठारांतल्या हॉटेल गेस्ट हाऊसांनी पुलिसांची फौज इन्स्पेक्शनां. साल न्हंयच्या तोंडार सँडबार जाल्ल्यान नुस्तेमारांक बोटी दर्यांत व्हरूंक मेळना. 30 वर्सां जालीं ब्रेक वॉटर्साची मागणी तडीक लागना. कुटबळ वेळीच्या नुस्तेमारांचो इशू. बाणावले वेळीच्या आमदारांनी नुस्तेमारांची बसका घेतली. ब्रेक वॉटर्साचें काम सरकार करूंक तयार. NGOक लागून उरला म्हण मुख्यमंत्र्यांचे आमदार वेंझीच्या फोना वयल्यान उतर. आमचे जे ब्रेक वॉटर सिस्टम डेव्हलपमेंट जे आसा ते खंय तरी हॉल्ट जाल्ले काही प्रॉब्लमाक लागून आनी आमी म्हणटलें तें फास्ट फॉलो करपाक जाय. कारण ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक जेन्ना आमी थंय एक सँडबार रिमॉवलाक लागून एफर्ट्स घातले सो तेंच्यांनी म्हटलें की फाटले फावटी आमकां खुबशे फावटी फटयल्ले आसा आनी हें आमकां आतां हाजे फुडें अश्युरन्स म्हणटा तेजेर येना. सो तुमी जेन्ना तें काम स्टार्ट करतले तेन्नाच हें सँडबार शिफ्ट करा, रिमूव करा, ड्रेजिंग करा, आमकां कांय प्रॉब्लम ना. सो तांकां इतलेंच जाय की तें काम जातलें हें आमकां कळपाक जाय. ब्रेक वॉटरचें काम आमी पयलीं करपाक काडिल्लें. ब्रेक वॉटरचें काम मुख्यमंत्री NGOनी हाडयल्लें म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे. आय थिंक समवन एज गॉन इन कोर्ट ऑल्सो दॅट टायम. ओके, वी आर रेडी टू डू द ब्रेक वॉटर वर्क. ओके, इन केस हांव परत स्टेटस म्हाका खबर ना, स्टेटस कितें तो काडटा आनी वील कंटिन्यू करता. नो प्रॉब्लेम फॉर अस. सो हे ब्रेक वॉटरा टॉपिक आमी असेंब्लींतूय उलयलो हांवें सगळे दोगूय हांव क्रूज आनी हे ब्रेक वॉटरा टॉपिक CMाकूय खबर आहा. पर्सनली आज CMा फोन मारलो सगळ्यां वयली आनी एक एश्युरन्स CMान दिल्या की ते ब्रेक वॉटर करतले. इट इज सोल्युशन फॉर सेफ्टी ऑफ नेविगेशन प्लस फ्युचर ग्रोथ ऑफ डुईंग बिजनस. तांच्या मनां कितें आतां लास्ट 30 years जालें ना, आतां ते सदां फटयतले कामां. सो ताका लागून आज CMान पासून तुमचो येयलो, CMान पासून एश्युरन्स दिलो तें काम जातलें. आनी आज आतां सँडबाराचें कितें आहा तें आमी तें फॉलोअप करतले. कित्याक थिंगा वेदरूय सारको ना. अरेंजमेंट कॅप्टन ऑफ पोर्टान केलो ते डिसिल्ड करपाक, पंपाचें करपाक ते रेडी आहा, पूण मातशें कंडिशन बरें ना. फोडेच्या कला मंदिराक नवे टायल्स मोडिल्ले सिलींग जाग्यार घालपाचें काम सुरू. सिलिंगाक परत पावसाचो मार बसूंक जायना म्हण सोलर पॅनलां बसयतात. लायटीच्योय कटकटी सुट्टल्यो. शक्य आसा त्या रवींद्र भवनाचेरूय सोलर पॅनलां बसयतले म्हण मंत्री गोविंद सांगता. कला मंदिराची दशा कला अकादमी सारखी जावची न्हय म्हण खंय तो स्वता लक्ष घालता. म्हाका दिसता जितली इन्स्टिट्यूशन्स आज गोंयांत भितर आसात ते म्हणजे कला आनी संस्कृती हो प्रॉब्लेम आसा फक्त लिकेजीस ऑफ स्लॅब. इट इज नॉट द प्रॉपर प्लॅनिंग ऑफ द रूफ. कारण रुफा वयले टेरस जे आसा ते टेरसाचेर उदक पडटा आनी हळू हळू त्या वॉलांचेर तें डॅम्पनेस जाता आनी ताजो सगळो मागीर झळ जो आसा तो सगळ्या कडेन ताजो विपरीत इफेक्ट जाता, परिणाम जाता. राजीव गांधी कला मंदिराचेर सुद्दां एंटायर जे ओपन जे फ्लोर्स जे आसात, जे स्लॅब्स जे आसात ते सुद्दां कवरअप करपाचे आनी त्याच अनुशंगान त्या स्लॅबाचे बरोबर डबल म्हणजे ताका आमी सोलर पॅनलिंग सुद्दां करपाचें आमी ठरलेलें आसा आनी त्या संदर्भाचो डिझायन जाल्लो आसा. ऑलरेडी एस्टिमेट प्रिपेर करून डिव्हिजन 6 एस्टिमेट करून तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवला खातीर गेल्लो आसा. जो आज कला अकादमी सारकी परिस्थिती ह्यावी इन्स्टिट्यूशनाचेर येवची न्ही म्हणून हांवें पुरेपूरपणेन आनी काटेकोरपणेन तेजी काळजी घेवपाचो हांवेंनूय यत्न केल्लो आसा. पयलू जी एमर्जन्सी जी आसा, जी कामां जी आसात
ती कंप्लीट करून लोकांक त्या पवित्र अशा मंदिरांत येवपा खातीर मन प्रसन्नीत जावपाक जाय, हें वातावरण आमकां निर्माण करपाक जाय. आमचें रुफिंगाचें काम आसा, तातूंत भितर सोलर पावर येतली, म्हणजे डबल सिस्टम, म्हणजे रुफिंगाचेरूच ती सोलर सिस्टम करून जेजे करून आमचें तें लायटीचें बील येता किंवा इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू आसा तोय तितून रिजॉल्व करपा खातीर आज आमी ते कामाची आंखणी केल्ली आसा. हो विशय आमचो फक्त राजीव गांधी कला मंदिराच न्ही, सोलर जे पावर जी आसा ती आमी प्रत्येक जी रवींद्र भवन जी आसा ती शक्य आमकां जाता थंय थंय घालपाचें आमी ठरलेलें आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कनेक्टिव्हिटी कमी असल्यार जाता, लोकांच्या भलायके कडेन खेळ नाका. वेळी मोबायल टावराचो बोवाळ, टावराक विरोध ना, फकत सुवात बदलूंक मागतात. टावर बसोवपी म्हणटा तांत्रीक गजालींचो अभ्यास करूनच सुवाती थारल्यात. लोकांचो गैरसमज पयस करपाचो यत्न करतले. उपाय काडूंक आमदारान लोकांक घेवन टावर कंपनी बरोबर बसका घेतली. Why panchayat bodies are not consulted? When there is a fear psychosis all over Goa, nobody is against the towers. We all want a tower. Even I want a good network. But at the same time, we cannot compromise totally on the health issues. Find out another location. It may be a little bit less sensitive, but it is better to compromise on 10% of the signal than compromising on 90% of the health. We will try to convince all those respective gentlemen who are attending this meeting today. We will try to come and resolve all their concerns. They have certain various myths regarding EMF, radiations, so we will try to resolve their issues with government suggested reports, facts and figures. But whatever location what we are going ahead are selected after certain surveys, after consent from the local respective operators, after working on it through the planning team and all. Any change in location is not possible because we have taken the permission for the specific location only which belongs to the government body. I cannot shift my location more than 10-20 meters from the इंडस टावर जो आहे ते घाटागड टावरांक मिटींग घेतली आनी जॉयंटली बाय चारूय प्लेसीस आसोलनाचे 5 जाण, ब्रह्मपूर 5 जाण, चिंचणी 5 सांजे दिया. सो टॅक्निकली तेंगे कितें डिस्कशन आहा तेंगे पॉयंट क्लॅरिफाय करपाक तेमी जायते एक्सप्लेन केलां ते हार्मफूल ना म्हणटात, पूण ते लोक एक्सेप्ट कोना म्हणल्यार लोक रेडी आहा लोकल सायड दुसरी प्लेस आयडेंटिफाय करपाक. कोळगूटचो आमदार मायकलाचे पंचायत पॅनल टुगेदर फॉर कळंगूट आणि कांदोळी विलेजर्स पॅनलाचो प्रचार सुरू. मुळाव्यो सुविधा, कामधंद्याची संधी, कोयरा सारखेले इशू घेवन उमेदवाराच्या दारोदारी प्रचाराक नेट. आमदार मायकलाच्या आदारान खंय परत एक फावट कोळंगूटे उदरगत. घराघरांनी खंय उमेदवारांक लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. कांय कारणांक लागून हो वॉर्ड रिझर्व केल्ल्या कारणान शॉन मार्टिन्स हांच्यांनी म्हाका अप्रोच केलो की हे इलेक्शन कंटेस्ट करपाक. तेन्ना हे फावट हांव कंटेस्ट करता. लोकांच्या घराघरांनी भोंवता तेन्ना आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. खुबशीं कामां चाललीं आसा, थोडीं कामां पेंडींग आसा. तेन्ना एक्स सरपंच शॉन मार्टिन्स हांच्या सांगतान तशेंच जिल्हा पंचायत मेंबर दत्तप्रसाद दाबोलकर, गांवचे आमदार मायकल लोबो हांच्या सांगतान आमी ही कामां फुडें व्हरतली. आमी जेन्ना कॅम्पेनींग जेन्ना भोंवतात तेन्ना लोक सांगतात आमकां की थोड्यांची फुटपाथ्स ना थोडे आनी हे आमचो गार्बेज प्रॉब्लम आसा लोकांचो, प्लस फोकसीस ना थोड्यांक आनी वाळयो बिळयो ओपन आसात थोड्यांच्यो, ते आमी सगळी हे करून दितले, काम करून दितले तेंकां. लायट खूब येता वता ती आमी तो प्रॉब्लम आमी लोकांचो सॉल्व करता. उदक आसना, एक दीस आसल्यार 2 दीस आसना, लोकांक उदकाची अवेलेबिलिटी आमी 24 आवर्स करून दितली. गार्बेज सगळे कडेन शिपडिल्ली आसा ती आमी सगळी हे करतली, तो प्रॉब्लम आमी सॉल्व करतली. कारण कलांगुटान लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आहा, लायक देर इज वॉटर प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, देन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. बट उदकाचो प्रॉब्लम हांव सिंगल एकले सॉल्व करूंक शकना, निदा पंचायत सॉल्व करूंक शकना. एक्चुअली तो प्रॉब्लम आहा PWD कडेन. सो हांव थ्रू आमच्या MLA हांव हेल्प घेवन हांव ते एक प्रॉब्लम सॉल्व करतली. म्हाजे ऑपोजीट पळय कोण रावल्या तेंचो पॉयंट ऑफ व्यू आसा की ती म्हणटा आमकां पंच करून उडयतली. ती जर आजून इलेक्शनाक भितर येवपूच ना हितून पंचायतीन आनी ती पंच करतली जाल्यार फाल्यां लोकांकूय ती पंच करतली. कांदोली विलेजर्स पॅनल त्याक आमचे पंचायतीन गेले जायतीं वर्सां भरपूर वावर केलेलो आसा. उरलां तें आमी फुडल्या टर्माक
कंप्लीट करूंक सोदता. जेन्ना मायकल लोबो जिखलो तेन्ना सावन आमी पंचायती बरोबर रावन आमी जायते रस्त्याची सुदारणी केल्या. आमकां खात्री आहा लोक आमकां वोट घालतलो आनी आमकां 11 जाणांक निवडून हाडटलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.